फॉर्मर चीफ जस्टिस बाब फर्दीन रेबेलो हे ह्या चळवळीक लागून मुखार सरल्यात आनी मुखार सरता आसतना आमकां एक कायद्याची वाट मेळची, कारण आयज काल जे गोंयांत पळय डिस्ट्रक्शन आमी पळयतात आनी प्रत्येक तो गोंयकार आयज पेटून उठला, तेन्ना ह्या गोंयकाराक खंय तरी एक व्यवस्थीत वाट मेळची आनी आमी हो मुवमेंट फुडें व्हरत आसतना काणकोणच्यान एक 15 तारखेक 15 मार्च सांजेच्या 4 वरांचेर आमी ही मिटींग श्रीस्थळ पंचायत हॉलांत दवरल्या। तेन्ना हांव सगळ्या नीज काणकोणकारांक ह्या वेळार अपील करता की सगळ्यांनी व्हडा संख्येन ह्या मिटिंगेक येवचें। खूब जाणांनी आमकां विचारलें की काणकोणा भितर कित्या खातीर बाकीचे कडेन सगळ्या हें चल्लां, तर काणकोणा भितर हें भितर सरलां। काणकोणा भितर ताजे शिवाय बिसायड 17(2) आनी 39A वेगवेगळ्या तरेचे प्रोजेक्ट येवपाक प्रोजेक्ट प्रपोज करपाक लागल्यात आनी त्या प्रोजेक्टांतल्यान पसून ओके कम्युनिदारीच्यो जमनी ज्यो आसात त्यो जमनी पसून ह्या प्रोजेक्टाच्या भोकीक घालपाची अशे तरेच्यो गजाली चलिल्ल्यो आसात। त्या हाका लागून काणकोणा भितर जागृताय जावप ही आमकां खूब गरजेची दिसली। तर आज सगळे आमी मागतात की सगळीं काणकोणकारांनी, आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागतात की सगळीं काणकोणकारांनी येवचें ह्या मिटिंगेक आनी मिटींग व्हडा संख्येन ही आमची यशस्वी करची। आनी ती सुरवात आसतली, ती पयली मिटींग, ती शेवटची मिटींग न्ही, ताजे नंतर हें आंदोलन सुरू जातलें।